पाटो पणजी हांगासर आशिल्ली गाडयो दवरपाच्या सुवातीचो ताबो ईडीसीच्या मंडळान पणजी महापालिके कडेन दिवपाचें थारायलां. कांय दिसां फाटीं ईडीसीच्या मंडळाची बसका जाल्ली. पाट्याचेर आशिल्ली गाडयो दवरपाची सुवात महापालिके कडेन दिवप आनी थंयसरली सुवात नितळ दवरपाचें काम पालिकेनच करप अशें बसकेन थारिल्ल्याचें ईडीसीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलां. महापालिके कडेन ताबो दिलो म्हूण महापालिकेक थंयसर नवीन कितें करपा खातीर मेळचें ना. महापालिकेन पाटो परिसर आसा तसोच तांणी दवरचो अशें तानावडेन सांगलें. अधिकार जो आसा त्या हाचो प्रॉपर्टीचो तो अधिकार हो ईडीसी कडेनूच उरतलो. पण थंयचे मेंटेनन्स क्लिनींग आसत, बाकीचे गोश्टी ज्यो आसा थंय मेंटेनन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स किंवा तेंचे जे बाकीचे हें आसा हें सगळें म्युन्सिपालिटी पळयतली. आनी त्यामुळे थंय आमी हें चार्ज करताले आदी थंयचो पार्किंग टॅक्स आमी पार्किंग चार्जीस जे घेताले ते ईडीसी करताले. त्यामुळे त्या वेळार आमीच सगळें मेंटेन करताले. म्हळ्यार थंयचे सगळें सिवील वर्क आसत, इलेक्ट्रिकल आसत, रिपेर मेंटेनन्स हें ईडीसी करताली. त्यामुळे ईडीसीन सुरवातीक जे वेळार लायसन्स म्युन्सिपालिटी दितात त्या वेळाचेर थंय हें केल्लें आसा. हें सगळें जाल्या नंतर तो हँडओवर करचो म्हणून. त्यामुळे थंयचो मेंटेनन्स काम जें आसा हें हाच्या फुडें हांच्यांनी म्युन्सिपालिटीन पळोवचें असो आमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिटिंगेन निर्णय जाल्लो. आनी त्या प्रमाणे तांकां तो प्रोसिजर जो आसा तो सुरवात केल्ली आसा. हँडिंग ओवर जो आसा तो लिगल पार्ट जो आसा त्या सगळ्या लिगल पार्ट सगळो पूर्ण केल्या नंतर तो हँडओवर जातलो. आनी त्यामुळे थंयचो सगळें मेंटेनन्स जें आसा ते पळयतले. पण थंय फाल्यां म्युन्सिपालिटीक दिलें म्हणजे म्युन्सिपालिटीन थंय वचून एडिशनल स्ट्रक्चर कितें उबें अशें थंय कांय करपाक मेळचें ना. कारण थंयची प्रॉपर्टीचो जो अधिकार आसा तो ईडीसी बरोबरच उरतलो. कारण ईडीसी थंय आमी वेगळ्या पद्दतीचें हें केल्लें आसा प्लॅन. थंय एक बारीक सारीक गाड्या आसप अशें थंय कांय ना. कारण थंयची ती सगळी प्रॉपर्टी जी आसा ती लीज दिल्ली आसा, लिजार आसात ते. आनी त्यामुळे लीज रेंट हें थंय आमचे ईडीसी घेता. आनी ताका लागून थंयचें सद्याचें जें ओवरऑल नेचर जो आसा जो मेंटेन केला सो तो तसोच हांकां म्युन्सिपालिटीकूय मेंटेन करचो पडटलो. थंय एडिशनल कितें तरी उबें केलें अशें थंय कांय करपाक मेळचें ना. ओन्ली थिंग दॅट दे हॅव टू मेंटेन इट. आनी त्यामुळे ते मेंटेन करपाचें काम करतले. पण ती पार्किंग जी एरिया आसा त्या पार्किंगची फी वगैरे जी आसा ती हाच्या फुडें ते टेंडर करतले आनी म्युन्सिपालिटी घेतले, ईडीसी घेवची ना. सर ती पार्किंग फीस जी आसा ती आतां म्युन्सिपालिटी घेता सो तितून ईडीसीक लॉस असो जातलो ना. कशें आसता की जेन्ना ते मेंटेनन्स पळयतात प्रश्न लॉस आनी फायद्याचो ना. पण जर थंयची एकूण क्लिननेस आसत बाकीचे गोश्टी ज्या वेळार ते पळयतात त्या वेळार ते पळयतले आनी आमी थंयच्यान पार्किंग फी आमी कलेक्ट करतली अशें जावं शकना ना. आनी त्यामुळे पार्किंग फी वगैरे आसा ती ते म्हणून ते तेंचे कडेन आमी दितले ते करतले.